बागेवन पावलून तिमोथाक बरयलोले पयले चिटीवेले वाचप. प्रितीच्या दुबाव नासलोले आनी सगल्यांनी मानून घेवचे सोत तें हें. जेजू क्रिस्त पातक्यांक सोडवून दिवंक ह्या संवसारांत आयलो आनी त्या पातक्यांतलो पयलो पातकी हांव. पूण म्हाका काकलूत मेळूंक कारण हें. सासणाचें जिवीत जोडचे खातीर जीं कोण जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरची आसात तांकां हांव एक नमुनो जावचे पासत ताणें सगली आपली सोंसणीकाय पयलींच म्हजे सोबे दाखोवन काडली. देखून सासणाच्या रायाक मरणा आनी दिश्टी पडना त्या एकल्याच देवाक मान आनी महिमा सदांच सर्वदा. आमेन. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो वाखाणणी करात. सर्वेस्पराची नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. जबाब. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. उदेंती थावन अस्तंते पर्यान सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. सगल्या राष्ट्रां वयर सर्वेस्पर मळबा वयर ताची महिमा. जबाब. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चडून बसला. उंच थावन वडो घालून तो पळेता. सर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. खालत्याक तो धुळींतलो उबारता. दुर्बळ्याक शेणांतलो वयर काडटा. जबाब. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. Sorvesporak, 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 sorvesporak. कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या आनी ताचे सवें ठिकाण करतल्या. Sorvesporak, 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 sorvesporak. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. बरें झाड वायट फळ दितचें ना, न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ दितचें ना. ताचे फळां पोरमोणे दर एक झाड वळखूंक मेळटा. कांट्यांची कोणे आंजिरां काडल्यांत म्हूण ना, न्हय म्हूण सोरांत्याच्या कोणीच दाखो काडलोलो ना. बरो मनीस आपल्या काळजाचे बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून दाखयता. वायट मनीस आपल्या वायट भांडारांतलें वायट काडून दाखयता. तर काळजांतलें बरोन ओत्ता तेंच तोंडांतल्यान उतरांनी व्हांवता. म्हाका तुमी सायबा सायबा कित्याक म्हणटात आनी हांव सांगता तें करिनात. जी कोण म्हजेशी येता, म्हजें उतर आयकतात आनी त्या प्रमाणे चलतात, तीं सगळीं कोणा सारकीं तें सांगता. घर बांदतल्या एका मनशा सारकीं तीं. ताणें खोल खणून खडपाचेर बुनयाद मारली. हांव रायलें तेन्ना त्या घराचेर उदकाचो लोट बसलो, पूण तें हालोवंक जालें ना, कित्याक तें गोठ बांदलोलें. आनी जीं कोण आयकतात पूण कांयच करिनात, तीं बुनयाद मारी नासतना आपलें घर धर्तरेर बरोबर बांदलोल्या मनशा सारकीं. हांव येवन तांचेर उदकाचो लोट बसोन फुडें तें रोकडेंच मोडलें.
आनी ताचे सारकें घोट्टन जालें. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान ये वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, पूण तें हालोवंक जालें ना कित्याक तें गोठ बांदलोलें. नियाळाक आदार. आयचें वाचप आमकां 2 विशयांचेर नियाळ करूंक हुस्कायता. जे परी एक बरें झाड बरीं फळां दिता, तेंच परी एक बरो मनीस आपल्या काळजांतल्यान बरें भांडार उपजयता आनी संवसारांत फांकयता. दुसरें कितलेंय वादोळ मोड आयल्यार पासून गोठ आनी मजबूत बुन्यादीर बांदलोलें घर ओखोंड आनी घट उरता. आयच्या काळांत आमच्या भायल्या स्वभावाक आमी चड म्हत्व दिता. फकत भायल्यान आमी क्रिस्तांव म्हूण दाखयता, पूण भितरल्यान आमी जेजूक न्हय म्हूण ताचे उतराक रिगून रावना. आमचे क्रिस्ती जिविताचो आमी फावो तो परामोस करिना. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, आव्हानाक फुडो करून बरीं फळां उत्पन्न करपी क्रिस्तांवां जावंक वावुरया.